शेतकऱ्यांचे देशान दिसान दीस अन्याय जाता। शेतकार जल्मता रिणान, जियेता रिणान आणि मरताय रिणान। म्हणटकर शेतकऱ्यांचे रिणाचे वजे फेडपाक सरकारान शेतकऱ्यांक आदार दिवचो म्हण मागणी कम्युनिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष क्रिस्टोफर फोन्सेका हांणी केला। तशेंच कम्युनिस्ट पार्टीचो पुराय तेंको शेतकऱ्यांक उक्तायला। आर्डिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। शेतकऱ्यांची परिस्थिती ह्या देशात खूप वाईट आसा। शेतकऱ्यांचेर खूप जुलूम जाता। पहिले म्हणल्यार ह्या आमच्या देशात आर्टिकल 21 आहा, राईट टू लायव्हलीहूड, राईट टू लाईफ। स्वातंत्र्य जायतसून स्वातंत्र्य जावच्या पयले ह्या आमच्या शेतकऱ्यांचेर हमलो जायत आहा। स्वातंत्र्य जावन आता 15 ऑगस्ट ह्या वर्सा आमी 70 वर्सां आमी ताचे मनयतले। 70 वर्सां आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां। शेतकार ह्या देशान स्वातंत्र्य ना। जसो एक कामगार एकल्या आपल्या पगाराक थडपडटा, ह्या देशाचो शेतकार तेका पिकाची दर मेळपाक थडपडटा। आमचो जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ताणें प्रायम मिनिस्टराक चीट बरयला। ताणें बरयलां अशें, शेतकार जेन्ना जल्मता, ब्रिटीश साम्राज्य जेता काळांतसून जेन्ना जल्मता तो रिणान जल्मता, जेन्ना तो जियेता तो रिणान जियेता, तो जेन्ना मरता तेन्ना रिणान मरता। This is the telling story of the farming class and the farmers and agriculturists in our country. अशा वेळार आम्ही कम्युनिस्ट पार्टी शेतकार ह्या देशाच्या शेतकारांक फुल आमचो पाठिंबा आणि सपोर्ट दिता। त्यांच्या परिस्थिती बद्दल आमकां खंत आसा। आमी आयज कम्युनिस्ट पार्टीचे वांगडी आमी सगळे ह्या आमच्या हांगा गोवाय दिता। आमी सपोर्ट करता आमच्या शेतकार भावांक भयणांक आमच्या देशाच्या, त्याच बरी आमच्या गोंयांत सरकारान आजुनूय जे लोन काडला शेतकारांक, बारीक लोकांक, त्यांचे लोन हे रद्द करपाक कांय उपाय आनी योजना काडूंक ना। आमी सरकाराक शिटकावणी दिता, बेगीच्या बेगीन शेतकारां खातीर उपाय काड। 1 वर्सा मिनिमम सपोर्ट प्रायस तुज्या नारलांक कितें दिलें आनी आतां तो नारली सारको सवाय जाला बाजारांत, पूण लोकांक विकतना तो म्हारग विकतात। ही आयज परिस्थिती आहा। ह्या परिस्थिती विरोध शेतकारांक सपोर्ट करपाक आमी आज साक्षी म्हणून आयचो दीस मनयता। आयज आमचो शेतकारांचो दीस इश्टानो। सगळ्या लोकांक आमचो आवाज आनी आमचे आटाविटे। शेतकार कामगारांचो एकवट जिंदाबाद, शेतकार कामगारांचो एकवट जिंदाबाद, शेतकारांचो व्यवसाय, शेतकारांचो व्यवसाय।